नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे सद्याक सामके अग्रेसीव मुडा भितर आसात आनी तांकां आयकुपा खातीर म्हाका दिसता अख्खी गोंयाक उमळशीक आसा. कारण नुस्तें हो सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचो विशय. त्या नुस्त्याचे फुडें कितें जातलें हें आमकां तेच सांगपाक शकतात गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सर. वेलकम टू द शो. इतले अग्रेसीव कित्याक सामके म्हळ्यार तुमी त्या प्रश्नाचे विचारल्यार सामके तापून सांगतात उतरां. ना आमी चर्चा करचो ना, बॅन काडचो ना, म्हळ्यार अशीच सारकी ना ना वाय दीस एग्रेशन. ना म्हाका एक सांगा, आतां तुमच्याच माध्यमांतल्यान तुमच्याच चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान पयलीं जेन्ना स्टोरी भायर सरली, आयज गोंयचे लोकांचे जनतेच्या मनान ह्या तरेचे विचार आहा की जे फीशचे इम्पोर्ट जाता गोंयान, ह्यो फीश इम्पोर्ट जाल्यार आमचे हेल्थाचो विशय जातलो, वेगवेगळे विशय जातले, फॉर्मेल्डिहायडचो विशय जाल्लो. आतां हो फॉर्मेल्डिहायडचो विशय जालो काय ना, आनी ते ऑफिसरान जे कितें केलें त्या दीस, आनी हेच्याच खातीर लोकांच्या मनान ह्या तरेचे भ्रम तयार जाले की वॉट एवर वी आर इटींग इन द स्टेट ऑफ गोवा इज अनहेल्दी फीश दॅट इज कमींग फ्रॉम आवटसायड. आनी म्हणूनच आमकां त्या तरेची पावलां घेवची पडली. हांव आनी विजय सरदेसाय दोनी ठामपणाने डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी गोंयचे जनतेचे हितान आमी आमचो इंट्रस्ट इतलोच आहा की लोकांचें आरोग्य आनी लोकांचो हेल्थ फॅक्टर जो आहा हो आमी सेफ्टी स्टँडर्ड्स, हाय सेफ्टी स्टँडर्ड्स मेंटेन करपाची गरज आहा. म्हणून आमी ठरयलें की कंप्लायन्सीस मागलेल्यो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पयलीं जे सर्क्युलर काडले त्या सर्क्युलरान व्हेरी क्लियरली इंडिकेट केल्लें की 15 दिसा भितर कंप्लायन्सीस येवंक जाय. ज्यो नुस्तें गोंया भितर येता तेंचे इन्सुलेटेड व्हेकल्स, तेंचे FDA ट्रान्सपोर्टेशन लायसन्स, ह्यो सगळ्यो गोश्टी गरजेच्यो आहा. आमी इतलेंच म्हटलां की कंप्लायन्स केल्ल्यो लोकांक आमी आडोवचे ना आनी म्हणून बॅन घातला. बॅनान आमी हे बी उल्लेख केला की कंप्लायन्स जो करता तेका बॅन ना, तो हाडूं शकता न्ही. 5 स्टार हॉटेल हाडटा आनी टायम मागतात आनी तुमी टायम दिवपाक तयार कोण ना. मागता टायम? ट्रेडर्स जे आसा ते ना, म्हणटात की प्रश्नच आमकां ना मेळपाक ट्रेडर्सांक. प्रश्नच ना, म्हाका मेळपाची गरजूच ना. कित्याक आमी पयलीं 15 दीस दिल्या, तेजे उपरांत त्या लोकांनी आनी 15 दीस मागले, 30 जाले, मागीर आनी एक म्हयनो जालो, मागीर आमी 15 ऑक्टोबर पर्यंत आयले. कोणूच कंप्लायन्स करपाक तयार ना. आयज कंप्लायन्स 3 लोकांनी खंय आयज रेजिस्ट्रेशन करपाक फॉर्मेलिटी प्रोसेस केल्ले आसा अशें आयकूंक येता. त्या राज्यांतल्या लोकांनी FDAचें परमिशन घेवन, ट्रान्सपोर्टेशन लायसन्स घेवन त्यो फीश तुमी गोंयान हाडूं शकता. आतां मुख्य म्हणजे कितें जालां की वी आर ट्रायंग टू बिल्ड द कॉन्फिडन्स इन द मायंड्स ऑफ द पीपल. लोकांच्या मनान जे इनसिक्युरिटी निर्माण जाल्ली तो आमी बिल्डअप करपाक म्हणून आमी वेगवेगळे पावलां घेतल्या. तुमकां खबर आहा की आमी दिल्ली वचून सुरेश प्रभूक मेळोवन आमी एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी आनी क्वॉलिटी इन्स्पेक्शन कावन्सिल कडेन आयज सकाळीं मिटींग जाल्ली. दोगांक आमी इंडिपेंडंट ऑफिसीस हांगा आनी लॅबॉरेटरीज, कन्फर्मेटरी लॅबॉरेटरीज सेटअप करपाक जागो दिवपाक विजयान आयडेंटिफाय केला. आमी आयज आयडेंटिफाय केला. आमचे FDAचे ऑफिस जे जावपाचें आसा सावथ गोवा, थंय तांकां एक थोडो एरिया दिवन तो लॅब थंय तयार करता. आमकां इतलेंच जाय की FDA करून व्हडलो बोबाळ जाल्लो गोंयान आनी इतले कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण केली. विरोधी पक्षान जाय ते निर्माण तयार. आयज जो निर्माण जो जाल्लो आसा परिस्थिती, आयज ह्या विरोधी पक्षानूच निर्माण केल्ली परिस्थिती. लोकांच्या तकल्या भितर जी इनसेक्युरिटी तयार जाली ती विरोधी पक्षा लागून जाली. डेफिनेटली इट इज नॉट पॉलिटिकल. आय विल टेल यू वॉट हॅपन. जी ऑफिसरान जी टेस्टिंग केली, आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता, हांव बी खूब गोश्टी शिकला ह्या माध्यमांतल्यान. जे गोश्टी जावन कित्याक आमी जेन्ना दिल्ली वयता एक्सपर्ट्साक उलयता, फूड सेफ्टी सिक्युरिटी एजन्सीच्या लोकां कडेन उलयता, सिफ्ट हे जे एजन्सी आसा तेंचे कडेन चर्चा करता. आमी जेन्ना चर्चा करता म्हायती बी येता. मंत्री जालो म्हणून सगळी म्हायती नासता. ती ऑफिसरान त्या दिसांची जी टेस्टिंग केल्ली तेणी ती एक शिफ्ट रिएजंटाची टेस्ट केल्या, वीच इज नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट. आमकां कितें रूल रेग्युलेशन म्हणून कितें आसता, कितें तरी प्रोटोकॉल आसता, कसल्याय गोश्टीक केल्यार प्रोटोकॉल आसता. त्या प्रोटोकॉलच्या आदाराचेर शिफ्ट रिएजंट टेस्ट इज फॉर ऑल द LDID. इट इज नॉट स्पेसिफीक फॉर फॉर्मेल्डिहायड. मागीर तो स्पेसिफीक किट जो आहा दॅट इज ओन्ली फॉर फॉर्मेल्डिहायड. दॅट वॉज इन्व्हेंटेड. वी ब्रॉट दॅट लेडी ऑल्सो टू गोवा, डॉक्टर लाली, हू वॉज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम. ते डेव्हलप जेणी केल्ले. पणजेच्या मार्केटान आमी, मडगांवच्या मार्केटान आमी टेस्टिंग करून आमी ह्यो किट्स आतां गोंयान बी अवेलेबल आहा. हांव सांगता, ते शिफ्ट रिएजंटाचे टेस्टाच्या माध्यमांतल्यान तेणी सांगलें की हांगा फॉर्मेल्डिहायड आहा म्हणून. फॉर्मेल्डिहायड तशेंच तुमी उल्लेख करूं शकना. प्रोटोकॉलचे अनुसार तुमी ते लॅबान वचून कन्फर्मेटरी टेस्ट करून तेजे उपरांत तुमी डिसिजन घेवं शकता. बट हेल्थ मिनिस्टर, इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग. तुम्ही जर म्हणतात की यू स्टँड विथ द फर्स्ट रिपोर्ट, जो लॅबान कन्फर्मेटरी रिपोर्ट जो आमच्या लॅबान कन्फर्मेटरी रिपोर्ट येवंक ना. आमच्या लॅबान कन्फर्मेटरी रिपोर्ट कोणी सांगले आयिल्ले म्हणून की फॉर्मेल्डिहायड ना. कन्फर्मेटरी रिपोर्टा भितर दाखयलें की देर वॉज नो फॉर्मेट ना. एब्सोल्युटली इफ यू आर सो शुअर
then ban is only because of the public No, pressure. it is not ban about is only ban. because of no, a confidence building no, measure. It is not about confidence. Or there was any scientific Zai- basis behind the ban. No, ban जो हा, it is just a notion. When you say ban, it is a what if you read the order. The order and सारखे बरेल्ले आसा जे comply करता FDA चे guidelines, you are free to carry out business in the state of Goa. It is not ban means even who comply are not allowed to come into the state of Goa. Ban is only for people. Comply and do it. Comply and do it. It is necessary that this type of measures are taken. I know as of today आम्ही जशी उलयता आयज सकाळी गोंयचे ट्रॉलरून आयिल्ले थंय काँग्रेसचो बी आमदार आशिल्लो फ्रांसीस सिल्वेरा आनी ताका एकूच प्रश्न विचारले तुमचो जनरल सेक्रेटरी आनी काम धंदो ना जो आयिल्लो आनी नुस्त्याक वचून फॉर्मेलिनाची टेस्ट करता मार्केटान ह्या तरेचे तुमी भंय निर्माण करता लोकां मदीं आनी आयज तुमच्या धंद्याक त्रास जाला म्हणून तुमीच आतां डेलिगेशन घेवन येता आनी खरेंच त्रास जाला लोकांक कित्याक आमी जेन्ना कितें निर्णय घेता तेजो रिपकशन इट्स बाउंड टू हॅपन इन अदर स्टेट्स बाकीचे लोक म्हणजे तुमी बी हाडूं नाका तुमचें नुस्तें ते जालें. आतांच आमी कितें केल्लें आसा आतां कांय मिनिस्टरा कडेन चर्चा करून आनी आमी बाकीच्या राज्याचे मिनिस्टरा कडेन बी हांव चर्चा करून आमकां एक कितें तरी वाट काडची पडटली कशें फुडें वचपाचें कित्याक हे जो आमी जे अवेरनेस गोंया राज्या भितर जे जाला ते बाकीच्या राज्याक बी कॉन्फिडन्सान पण एक त्या गजाल तरेचे फुडें दिसता की, वयचें पडटलें. आज आमी म्हणटात की हे सगळे प्रोसिजर्स आणि कंप्लायन्सीस आशिल्ल्याकच ट्रान्सपोर्ट करपा दिवचे सो एक गजाल तुम्ही मान्य करतात आय एम नॉट ब्लेमिंग यू पर्सनली बिकॉज यू टूक ओवर चार्ज एज हेल्थ मिनिस्टर 1.5 year बॅक इतली वर्सां कंप्लायन्स नासतनाच ना, आनीक मेजर्स इन प्लेस नासतनाच गोंयाक नुस्ती येताले ही वस्तुस्थिती बरें येताले वायट येताले हाजेर हे मागीर उलोवया आतां फाटले गोष्टी फाटल्या गोष्टी उलोवन कांय अर्थ ना नासतना येताले हो फॅक्ट न्ही ना फाटल्या गोष्टीचेर चर्चा करून कांय ना नाल्यार परत एकदा नवी कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जातली फाटल्या गोष्टीचेर चर्चा करपाची गरजूच ना कारण आमी फुडें कशें वयतले हेजेर चर्चा करपाची गरज आसा आमी फाटल्या गोष्टीचेर चर्चा करत रावल्यार ताका फाटले इतिहास काडत रावतले आमी गजाल खरी ना पण कितें आहा की तुमचे पयलीं कितलेशेच हेल्थ मिनिस्टर जाले ते जावं तांणी केन्नाच हाजेर लक्ष घालेना ना घालूंक ना कोणी तरी येवन कितें तरी रिपोर्ट त्या सांगले मार्केटान तेज्या आदाराचेर खुबश्यो घटना जाल्यो पॉलिटिकल एंगल ताका आयलो सो वायटांतल्यान बरी घट्ट म्हणटा ते अशें मेन म्हणजे कितें आहा की कितेंय जालें तरी बी एज अ हेल्थ मिनिस्टर म्हाजी एक जबाबदारी आहा की सगळे मेजर्स हॅव टू बी पुट इन प्लेस सो वायटांतल्यान बरी घट्ट म्हणटा ते अशें ना वायट जालें बी म्हणून हांव सांगूं शकना तुमी म्हणटा वायटांतली बरी गोश्ट घडटा पण हांव म्हणना की वायट जालें म्हणून पण कितें आहा की जे घटना घडली आनी जेज्या खातीर गोंयचे जनतेचे मनान जे तरेचो भंय निर्माण जालो हे भंय निर्माण जावं नये त्याच बरोबर आमी एक वेवस्थीत आमचे जे कितें मॉडॅलिटीज आहा आनी इंडिपेंडंट एजन्सीज घातल्या शिवाय हे जाग्यार येवचे ना ज्या ऑफिसराक लागून हो बोवाळ जालो त्या ऑफिसराचेर तुमी इन्क्वायरी सुरू केल्या आनी आज तुमचे कॅबिनेट कॉलीग विजय सरदेसाय सुद्दां म्हणटा की लोकांक जर विश्वास बसपाक जाय जाल्यार तिकाच हाडून थंय इन्चार्ज करची कांयच हरकत ना तुमी आयकुपाक तयार ना हांवें केन्ना ना म्हणून सांगना विजय म्हाजे कडेन उलयला इन्क्वायरी जाल्या उपरांत तिका ते होलसेल मार्केटान पोस्टिंग करपाचे ऑलरेडी निर्णय हांवें घेतलेलो आसा म्हाज्या मनान ते फक्त फायलीन पुट डावन करून ते करूंक जाय पूण कितें आसा तिका बी जेन्ना ती थंय वयतली हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता की खंयचोय ऑफिसर आसूं त्या ऑफिसरान रूल रेग्युलेशन एंड प्रोटोकॉल जो प्रिस्क्रायब केला ते प्रोटोकॉल फॉलो करूंक जाय ते प्रोटोकॉल जो आहा जो तुमी प्रिलिमिनरी टेस्ट करता इज नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट आमी जेन्ना FSSAIचे लोक आयिल्ले तुमचे चॅनल आशिल्ले थंय त्या लोकांनी सांगलें की प्रोटोकॉल कितें तें आनी ते प्रोटोकॉल जर फॉलो करूंक जाय तिणी फाल्यां कितेंय जर निर्णय दिले आनी कितेंय सांगलें तशें जावचें ना सो यू आर ओके विथ अपॉइंटिंग म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना आयज तिचेर इन्क्वायरी चालू आहा कारण त्या थंयच्यानूच सुरवात सगळी गोश्टी जाल्ली आसा आनी हांवें तुमच्या चॅनलाचेर सांगता हांव की शिफ्स रिएजंट इज नॉट द टेस्ट कोणी येवन सायंटिस्ट सांगून दी सायंटिस्ट जे आहा ते एक्सपर्ट्स येवन सांगून गेल्या की शिफ्स रिएजंट इज फॉर ऑल LDI. इन युअर ओपिनियन what was she guilty of not following the protocol? First of all, she wanted permission to destroy all the stock. You cannot destroy all the stock. You can isolate the stock. If you get something, first of all, that test which was the shift reagent was not a confirmatory test. She used the shift reagent which was for all the aldehydes. That has to go to the lab for confirmatory test. Once the lab says it fails that lab test, then you can confiscate the whole fish product and then destroy it. The other day also we confiscated a truck, we found it unfit for human consumption. We did the test and we destroyed the consignment and sent it to the Saligao plant.
तो आपलो आदोगाद घेवन म्हाका काय फरक पडना, आदोगाद आसूं ना आसूं काय फरक पडपाचो ना. आमी कितें सांगलां की गोंयची गाडी जर फिश ट्रान्सपोर्टेशन करता तुमचे कडेन कागद आसूं जाय, हे गोंयचे ओरिजिनाचे कारण परिस्थिती अशी जाल्या. लोकांक कॉन्फिडन्स जाय, लोकांक खरें दिसूंक जाय की सरकार योग्य तें काम करता. पूण ते सगळें करतना बाकीचे कॉम्प्लिकेशन बी तयार जाता की बाकीचे राज्य बी एग्रेसीव जावंक लागता. पूण त्याच बरोबर आमी बाकीच्या राज्यांतले बी मंत्री जे आहा तेंचे कडेन बसून आमकां एक वाट काडची पडटली की कशें फुडें वचपाचें. नाल्यार हे कन्फ्रंटेशन रोज उरतलें आनी कितें ना कितें विशय घडत रावतलो. आनी म्हणूनच म्हाका you will hold talks with other states. I have to. Today, our trawler owners are there who are sending fish outside. They brought and showed me the photographs of fishes that are not used in Goa, which they are sending outside Goa. पण प्रॉब्लेम कितें जाला हांवें तांकां तेच प्रश्न विचारलो. तांचो आमदार एक आशिल्लो भितर, परत काँग्रेसीचे ऑफकोर्स आमदार आयल्लो. हेच आमदार गेल्ले न्ही मार्केटान वचून तांकां खबर आहा काय, चेल्ला कुमाराक खबर आहा की फॉर्मेलिनाचें टेस्टिंग कशें केलां तें खबर ना. आनी कितें आसा, आनी एक सांगता, हात कंटॅमिनेशन बी आसून उपयोग ना. ते कितेंय दाबले आनी कितेंय ब्लू जाले काय रेड जाले तशें म्हणून कितें बोबो मारले म्हणून जायना. हांव राजकारण म्हणून हांव एक सांगूंक सोदतां, खंयचीय पक्ष आसूं दी, राजकारण हेजेर करूं नये आमी. प्रॅक्टिकल डिसिजन जे आहा ते घेवचे पडटले. गव्हर्नमेंट देर आहे दुरुस्त आहे काय, तुम्ही दुरुस्त आशिल्ले और दुरुस्त हो रहे. ना, हांव परत एकदा सांगता, फाटल्या गोष्टीचेर चर्चा न करता फुडें तुमी म्हाका गायड करा. तुम्ही जर तुमच्या माध्यमांतल्यान जर कितें नजरेक येता की खंय तरी आयज तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आनी कितलेय बाकीच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोक सांगता, जेन्ना प्रेस ह्यो घटना हांगा घडटा, कोण तरी वॉट्सॅप मेसेज धाडटा, हे सगळें समजून हांवें केन्ना ते नेगेटिव्हली घेवना. आनी आमी ते ताबडतोब आमी तेजेर कारवाई करता आनी कारवाई करूंकूच जाय तशी. दुसरो महत्वाचो मुद्दो म्हळ्यार आतां एडमिनिस्ट्रेशनाचो. आज तुमच्याच कॅबिनेटातले तुमचेच कॉलिग्स एडमिनिस्ट्रेशन नावान बोळा मारतात. आर यू ऑल्सो फिलिंग द हिट? आर यू ऑल्सो नॉट हॅपी विथ द वे एडमिनिस्ट्रेशन इज रन? वन सॅड पार्ट इज आयज आमचे मुख्यमंत्री बरे ना. आमचे मुख्यमंत्री, इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट अ मॅन लायक मनोहर पर्रीकर टुडे इज गोईंग थ्रू वॉट ही इज गोईंग थ्रू. आनी अशी जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना डेफिनेटली देर इज सम इम्पॅक्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. अँड आय एम कॉन्फिडंट दॅट नेक्स्ट कपल ऑफ डेज थिंग्स वील बी ऑन ट्रॅक. आनी कितें आसा, असले सिच्युएशन अनप्रेसिडेंटेड सिच्युएशन, असले सिच्युएशन जेन्ना जाता नोबडी नोज हाव टू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ, येस देर इज समटाइम अ फ्रस्ट्रेशन अमंग माय कलिग्स. This state of administration is being dragged for too long now. See, everything has a solution. And every solution will happen. It will be taken into consideration. I was told that Honorable Chief Minister today also had called certain officials to see that things are put on track. एक लक्षात तुम्ही घ्या, मनोहर पर्रीकरान जें कितें बरें कामां केल्या, आमी हें सगळें विसरून आमी हे जे वायट गोश्टी जे आहा, जे नेगेटीव जे चल्ला तेजेरूच आमी चर्चा करपाक उरता. पूण आयज गोंया राज्यांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर 15-20 हजार कोटीचे केंद्र भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांचे पयशे गोंया खातीर दिल्या, ब्रिजीसचें काम जे चालू आहा, ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर विल रिमेन फॉर पॉस्टेरिटी खंयच्याच सरकारान करूंक ना. त्या तरेचे कामां केल्लो व्यक्ती आयज तो बरो ना. We have to also be little patient, but I do understand there is tremendous amount of anxiety. Everybody is accountable to his constituency, but I am sure there will be some solutions. Nobody is saying that Manohar Parrikar should not remain the chief minister. दोनच मुद्दे सगळेजाण सांगतात की एक म्हळ्यार चार्ज दिवचो, जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षी आज सांगता, आणि दुसरो मुद्दो म्हळ्यार एटलीस्ट आपल्या कडेन जे महत्वाचे पोर्टफोलियोज आसात ते पोर्टफोलियो तुमचे सारखे एफिशियंट मिनिस्टर आसात न्ही, तुमकां दिवचे. कारण कोणेच तांचो आज मेरेन म्हाका दिसना एलायस जावं किंवा राजिनामो मागलो ना. अशी डोंट यू थिंक दीज आर टू लेजिटिमेट डिमांड्स चार्ज फॉर हिज ओन बेनिफीट कन्सिडरिंग हिज हेल्थ कंडिशन? ना, ते पळया न्ही कितें जाता तें, कितें आतां थरयता, कितें पक्ष ना, पक्षाचे लिडरशिपान ठरोवच्यो पडटा ह्यो गोश्टी. केन्ना केन्ना कांय गोश्टीचेर कन्सेन्सस येना, केन्ना केन्ना कांय गोश्टीचेर कन्सेन्सस येता, आनी केन्ना केन्ना कन्सेन्सस येना तेन्ना स्टेटस को मेंटेन केलो वयता. आनी हे आमच्याच पक्षान न्हू, पूण असले गोश्टी कोएलिशन गव्हर्मेंटान कांय ना कांय गोश्टी आसता. आनी म्हणूनच आमकां हे तोंड दिवन आमकां कितें क्रिटिसिजम येता, वी हॅव टू फेस इट अँड वी हॅव टू फेस इट अँड फायंड अ सोल्युशन. अँड आय एम कॉन्फिडंट दॅट आवर पार्टी इज द पार्टी दॅट इज हेडिंग द गव्हर्मेंट इन गोवा. दे विल फायंड अ सोल्युशन. पक्ष ऑब्जेक्शन्स रेज करता, गोवा फॉरवर्ड ऑब्जेक्शन्स रेज करता, रोहन खंवटे ऑब्जेक्शन्स रेज करता. आर यू सेइंग दॅट ही जी परिस्थिती आयल्या बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कन्सेन्सस, आणि ज्या मनशांच्या लॅक ऑफ कन्सेन्ससा लागून ही परिस्थिती आयल्या तेच रेज करता आणि ते अलायन्स पार्टनर देतात? हांवें कितें सांगलें, हांवें सांगलें की आय सेड दॅट समटायम्स यू हॅव टू हॅव अ कन्सेन्सस ऑन इश्यूज.
केन्ना केन्ना तें जायना. केन्ना केन्ना कोइलेशन गव्हर्मेंट आसतना एक वेगळे विचारधाराचे लोक असता आनी म्हणूनच वेगळे तरेन विचार करचो पडटा. आनी आमचे मुख्यमंत्री बरे नासल्या कारणान केन्ना केन्ना पक्ष श्रेश्ठी जे आहा हांकां स्टेप इन जावन डिसिजन घेवचें पडटा. आनी म्हाका खात्री आहा की पक्ष जे आहा योग्य तरेन निर्णय घेतले. आयज बी विनय तेंडुलकरान आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट केल्लो आसा. पूण कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशनाक मातसो इम्पॅक्ट जाता कित्याक आवर लिडर इज नॉट वेल. And definitely he is not on a day-to-day supervision basis, but definitely he is still alert and he is still in conversation with various officers and bureaucrats, and I am confident that there will be a solution to this situation. केन्ना केन्ना कितें जाता की आमचेर बी प्रेशर येता. आमी मंत्री म्हणून जेन्ना आसता आमचो लोकांची अपेक्षा इतली वाडलेली आसता खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें विकास करूं शकता आमचे ओन टायमलायन प्रमाणे जेन्ना आमी काम करूं शकना फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली निर्माण जाता. पूण म्हाका खात्री आहा की ही परिस्थिती चड दीस उरची ना. जे कितें सोल्युशना मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान योग्य तो तोडगो काडलो वयतलो. दिसता चार्ज तरी दिवपाक जाय आशिल्लो. That is prerogative of Chief Minister. Not I cannot. Don't you feel? I can't feel anything because You can't feel I can't feel anything because it is not my prerogative. It is ह्यो तरेचे निर्णय चार्ज कोणाक दिवप, ह्यो तरेचे निर्णय की पोर्टफोलियो कोणाक दिवप हे प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आनी चीफ मिनिस्टरान एलायस कडेन चर्चा करून ह्यो निर्णय घेवप आसता. आतां ह्यो डिसिजन हांव घेवंक शकना काय हेजेर हांव कमेंट करूं शकना. कारण इतलेंच की हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक सदस्य असल्या कारणान माय लिडर इज देर and that leader has to talk to the allies and find a solution. एक गजाल आमी बरे तुमचो फोटो पळयलो दिल्ली जेन्ना सोपटे आनी सुभाष शिरोडकराक भितर घेताले आनी तुमी थंय स्टेजीर आशिल्ले. यू आर द ओनली मिनिस्टर फ्रॉम स्टेट कॅबिनेट वॉज देर ऑन द स्टेज. ना आनी तें जालें आनी ताजे उपरांत पार्टीच्या भितरच वादळ सुरू जालें. ती वादळ पळयतकीर आज कशें वादळाचो कितें प्रश्न हांगा आमी सगळे लोक युनायटेड रावपाची गरज आहा. हांगा वादळ बी कांय ना. केन्ना म्हाका मिस्टर सोपतेन सांगलें की आपूण भारतीय जनता पक्षान प्रवेश करपाचो आपल्या वांगडा तूं येवचो आनी म्हणूनच हांव गेलो नाल्यार वचपाचो नाशिल्लो. म्हाका जेन्ना कळ्ळें की ते मिस्टर सोपतेन म्हाजी जेन्ना चर्चा जाली तें सांगलें आपूण डिसिजन घेतला भारतीय जनता. तुमी सोपटेक व्हेलो ना सोपटेन तुमकां व्हेलो ना ना ते तशें दृश्टीकोन मिडियाचेर तुमी कशें घालूंक सोदता तें पण कितें आहा की जेन्ना सोपतेन म्हाका सांगलें दिल्ली हांव दिल्ली गेला. पण कितें आहा की सोपतेन म्हाजे संबंद आहा पयलींचे संबंद आहा. पूण त्याच बरोबर जेन्ना सोपतेन म्हाका सांगलें की विश्वीत तूं आपल्या वांगडा येवचो हे जेन्ना व्हडले निर्णय आपूण घेता आपल्याक तूं आपल्या येवचो म्हाका तरी दिसता की आनी म्हाका तरी जर आमचे मुख्यमंत्री आयज ही वॉज इन गूड हेल्थ आमी कोण नासपाचें थंय मुख्यमंत्री वचपाचें थंय आनी ही वूड हॅव गॉट इट डन. ताजे उपरांत जो परिणाम जालो ते मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे आउटबर्स्ट आसूं दयानंद मांद्रेकराचे आसूं हाऊ डू यू लुक एट इट? See, everything ultimately this is a game of numbers, and also when you have a game of you have people who have certain affiliations and feelings for a particular political party and they feel that they are unfit in a particular political party and particular space. Subhash Shirodkar and Dayanand Sopte both are senior members. Both were disillusioned with the functioning of the Congress party. And as a result हे असल्या कारणान त्यांची काँग्रेस पार्टीची परिस्थिती पळोवन आनी तेंचें जे कार्य जे चल्लां तें डिसिजन जावन त्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा. आनी ते जेन्ना निर्णय घेता मागीर खंय तरी स्पेस मातसो डिस्टर्ब जाता. पण ते पक्षाक कॅपॅसिटी आहा ते सगळे जाग्यार घालतात. एक जो मुद्दो प्रामुख्यान काडला तो म्हळ्यार काँग्रेसींतल्यान जेन्ना बीजेपी येता तुमी काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक आयिल्ले हे जे बीजेपी बरोबर सुरवाती सावन आसात तांकां दिसता की काँग्रेसींतल्यान अशी बीजेपी भितर जर आमदार हाडले जाल्यार बीजेपीचो कोर डायल्यूट जाता. हाऊ वूड यू रिस्पॉन्ड टू इट बिकॉज यू ऑल्सो केम फ्रॉम द काँग्रेस? आय फील म्हाका तरी दिसना कित्याक अल्टिमेटली कार्य मनीस जो करता डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड मायंडसेट जो आसता म्हाका तरी दिसता की हांव जेन्नाच्यान भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केला म्हाका कसलोच त्रास जावंक ना. हांव जे कार्य करूंक जाय पक्षाचे जे नीती आसात त्या अनुसार हांव काम करीत आयिल्लो आसा. त्याच तरेन आमचे मतदारसंघान काम करता. हांव जेन्ना आयलो भोवमतांनी लोकांनी निवडून हाडलें. खंय मतदान हेवटेन तेवटेन वचपाचो प्रश्न येवंक ना. पूण लोकांक कितें आसता की लोकांक अपेक्षा आसता आनी पक्षान मर्ज जावपाक पक्षाची आयडियोलॉजी एडॉप्ट करपाक टायम लागना. मनशाचें एक व्हेरी क्लियर फोकस आसल्यार की बाबा आपूण तूं निर्णय घेता दीस इज गोइंग टू बी अ परमनंट सोल्युशन टू माय फंक्शनींग एंड माय पॉलिटिकल जर्नी मागीर तेन्ना कांयच विचारधारा काय कितें डिस्टर्बन्स येना. म्हाका दिसना डायल्यूट करपाचो कितेंच. पक्ष चुकीच्या मनशांच्या हातांत गेला हे वाक्य आमी फाटली 15-20 दीस परत परत आयकलां. म्हाका तरी दिसना की पक्ष चुकीच्या मनशाच्या हातान गेला. आमचे पक्षाचे अध्यक्ष
नॅशनल प्रेसिडेंट श्री अमित शाहजी ज्या तरेन ते काम करता इट इज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह एंड म्हाका तरी दिसता की दॅट इज अ मोटिवेटींग फॅक्टर ऑल ओवर द कंट्री. गोंया भितर बी म्हाका तेंचें लक्ष आसाच आनी म्हाका खात्री आहा की असली जेन्ना परिस्थिती जेन्ना घडटा बिकॉज एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी तुमचे चॅनल फॉलो करपी जाय तो लोक आयज मनोहर पर्रीकराक मायन्युटली फॉलो केल्ले लोक आहा. मनोहर पर्रीकर इज अ मॅन लार्जर दॅन लायफ आनी मनोहर पर्रीकराची जी इमेज आशिल्ली आनी मनोहर पर्रीकराची ऑरा आशिल्ली इट वॉज अ व्हेरी इट्स अ ह्यूज वॅक्यूम टुडे इन गोवन पॉलिटिक्स. ही इज नॉट बीइंग वेल. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सच इश्यूज विल अरायज and such challenges are there. We are not saying that this challenge. After Manohar Parrikar, there is nobody in the BJP to fill his boots. I am saying that Manohar Parrikar, I am not talking of after Manohar Parrikar because that stage has not come. He is recouping. It's a hypothetical question. I'm hypothetical. Asking ultimately, if he is out of action and if this is the state of the party. No, it is not. It is in any. Is there nobody to step up and fill those boots? काँग्रेस पक्षाचे कितें जालां दिल्ली तुम्ही परत काँग्रेसीचे येता नाही ना तेच तुमकां विचारता काँग्रेसीचे व्हरता फाल्यां दोन्ही नेते जे दिल्ली बसल्या एका नंतर एक तेच तेंचे फुडें दिसना तांकां कोण दिसना न्ही. तशेंच परिस्थिती अशी गोंयान आहा की आयज भारतीय जनता पक्ष जो आहा हे वयर काडपाक मनोहर पर्रीकरचो व्हडलो हातभार आहा. मनोहर पर्रीकर खातीरूच हे सगळे गोंयान निर्माण जाले आनी पक्ष आसाच पूण त्याच बरोबर तेचो ऑरा एक वेगळ्या तरेचो आशिल्लो. लिडरशीप वॅक्यूम आसा लिडरशीप वॅक्यूम ना कित्याक आमी सगळे काम करता न्ही म्हाका कोणी तरी मार्गदर्शन केलें काम करपाक तयार पूण कितें आसा मनोहर पर्रीकराचें एक ऑन रेकॉर्ड हांव सांगूंक सोदतां की मनोहर पर्रीकर इज अ डिफरंट कायंड ऑफ ऑरा डिफरंट कायंड ऑफ इमेज हीज केपेबिलिटीज एंड कॅपेसिटीज आर टोटली डिफरंट and a man who has delivered as far as development of Goa is concerned. So मनोहर पर्रीकर जेन्ना आमी उलयता आनी चर्चा करता आयज तो बरो नासल्या कारणान जायते लोक जायते उल्लेख करता पूण हांव एक सांगता तुमकां की मनोहर पर्रीकरा सारकी ऑरा मनोहर पर्रीकरा सारको इमेज आनी मनोहर त्या स्टेचराचो लिडर गावपाक मुश्कील आहा. फाल्यां जर आमी सांगलें की आमी सगळे मनोहर पर्रीकर जे स्टेचराचे लिडर आहा हे चुकीची समज आहा. मनोहर पर्रीकराचो स्टेचरचो लिडर आयज गावपाक मुश्कील आहा. गोंयाच्या राजकारणात एक वॅक्यूम आसतलोच हे आमी समजून घेवन वचूंक जाय की मनोहर पर्रीकर जो आसा मनोहर पर्रीकराचो स्टेचराचे आमी सगळे म्हणूं शकना की वी आर ऑफ ही स्टेचर बट समबडी कॅन फील द बूट्स. बट डेफिनेटली नोबडी कॅन बी ऑफ द स्टेचर ऑफ मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर इज मनोहर पर्रीकर एंड देर इज ओनली वन मनोहर पर्रीकर. मायनिंगाचो बोवाळ आज दिल्ली सावन रिपोर्ट येतात की एक amendment सुद्धा जावप डिफिकल्ट म्हणून कितें आसता हाऊ आर यू गोइंग टू टॅकल इट कितें आसा फ्रॉम मायनिंग एरिया. कितें आसता हांव मायनिंग एरियाचो आमदार मायनिंग एरियाचो आमदार आसल्या कारणान आमचेर बी प्रेशर बेगिना बेगीन रिज्यूम जावचें. एक मनशांनी गोंया राज्यान सुप्रीम कोर्टान पेटिशन फायल केलें. ते सुप्रीम कोर्टान पेटिशन फायल केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान जे निर्णय दिले भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान मायनिंग बंद करूंक ना. सुप्रीम कोर्टान मायनिंग गोंया राज्यान बंद केलेलें आसा आनी म्हणूनच जेन्ना ओपिनियन वयले येता आयज हांव ते वॉट्सॅप पळयतालो पूण वाचूंक पावलो ना वॉट्सॅप बेश्टे हेडींग पळयल्ले की लॉ मिनिस्ट्रीन एक वेगळे तरेचें ओपिनियन दिल्लें आसा पूण तांकां बी विचार करचो पडटा की हेजो इम्प्लिकेशन गोंया राज्यानूच न्हू आख्ख्या देशान हेजो इम्प्लिकेशन आमी जर कितें बदल करपाक गेले पार्लमेंटान हेजो कितें परिणाम जातलो. भारतीय जनताचो पॉलिसी कितें आशिल्ली ऑक्शनिंग पॉलिसी आशिल्ली पूण त्याच बरोबर जेन्ना तुमी लॉ मिनिस्ट्रीचे जे कितें वॉट्सॅप सर्क्युलेट आयज जाता ते पळयल्यार आमी पयलीं लोकांचे मनान एक आसूंक जाय की सुप्रीम कोर्टा खातीर गोंया राज्यांतलें मायनिंग बंद जालें. ना ना डिफ्लेक्ट ना मुखार कितें हांव येता मुखार सुप्रीम कोर्टान मायनिंग गोंया राज्यांत बरोबर आहा. आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे तुमी जेन्ना फुडें वयता आमचो इंट्रस्ट हा की कामगार डिपेंडंट मायनिंग डिपेंडंटाचो इश्यू आसा ट्रक ओनराचो इश्यू आसा इनडायरेक्ट आनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंटचो इश्यू आसा. हेज्या खातीर सरकारान प्रयत्न आमचो चालू आहा की कशें फुडें वचप ना आनी एक प्रयत्न आहा की देर आर वेरियस मेकॅनिझम पूण गोंया राज्यान वेरियस मेकॅनिझम आहा अवेलेबल आसा. ह्यो मेकॅनिझम कशें फुडें व्हरपाचें ए चॉयस घेवप काय बी चॉयस घेवप हें चल्लां सद्या की थारोवपाक की एंड टायम आनी एक टायम लागता. हांव एक सांगूंक सोदतां की पयली गोश्ट गोंया राज्यान इतल्या वर्सां मायनिंग केल्ले कंपनीज आहा. ह्या कंपनीक गोंयची टेरेन खबर आहा आनी म्हणूनच हे तुमी जेन्ना म्हणटा प्रोलॉंग जाल्लो आसा प्रोलॉंग इतल्याच खातीर जाला की ते डिस्टर्ब जावं न्हय म्हणून आमचो त्या तरेन विचार चल्लेलो आनी प्रयत्न चालू आसले. मुख्यमंत्रीन अग्रेसीव अशें पद्दत हांव एक सांगूंक सोदतां परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदतां की हो प्रोलॉंग कित्याक जालो.
प्रोलॉंग जालो की आमकां हे डिस्टर्बन्स नाका आशिल्ले हांगा ग्रावंडार. डिस्टर्बन्स कित्याक नाका की कांय कंपनीज आशिल्ल्यो की एक बरे रितीन गोंया राज्यान मायनींग चलयताले इतल्या वर्सां. रायट फ्रॉम इंडिपेंडन्स ऑफ गोवा तेन्नाच्यान तेंची मायन्यो चालू आसा. आनी त्याच बरोबर जेन्ना ते डिस्टर्ब जावं न्हय म्हणूनच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान प्रायम मिनिस्टराक मेळोन तें पत्र तांकां दिल्लें की आमकां अमेंडमेंट जाय, आमकां अमेंडमेंट हाडूंक जाय. पयलीं ऑर्डिनन्साची चर्चा जाल्ली, तेजे उपरांत मायनींग अमेंडमेंट MMDR अमेंडमेंट हाडपाक जाल्लें. पूण हे जेन्ना लॉ मिनिस्ट्री म्हणटा आमकां आतां म्हाका तें क्लॅरिटी ना त्या सब्जेक्टाचेर कितें जालें आनी हे जे WhatsApp आयला तें खरेंच ते इंडियन एक्सप्रेस आसूं येत, पूण ते कितें फुडें तेजें जाल्लें आसा काय लॉ मिनिस्ट्रीन कितें फुडें चर्चा केल्ली काय करूंक ना तें म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता की जे ऑप्शन आमचे कडेन अवेलेबल आहा खंयची तरी एक ऑप्शन घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. कारण लोकांक ह्या विशयाची क्लॅरिटी जाय. मायनींग बेगीन स्टार्ट जावपाक शकता काय ना. Definitely जावं शकता. खूब आश्वासनां दिली, खूब गजाली सांगल्यो, ऑन ग्राउंड कांयच जायना. आय वॉन्ट एटलीस्ट यू टू बी ट्रुथफुल टू द पीपल. कॅन इट स्टार्ट ऑर पीपल विल हॅव टू वेट? Even if the same companies start mining, I'm just saying hypothetically, if the same companies tomorrow start mining, by the time they get EC, another year will go. So you are looking at another year. Even if the same companies restart mining immediately, option A, option B, option C, जे कितें available आसा with the state, ते stakeholder कॉन्फिडन्सान घेवन आनी ताका बी वाट चला, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जो ट्रकर आहा, जो मायनींग डिपेंडंट आहा, हेंचो इंट्रस्ट कसो प्रोटेक्ट करपाचो सरकाराक विचार करपाची गरज आहा. आनी सरकार विचार करता सद्याचे परिस्थितीन. जेन्ना क्लॅरिटी आयल्या की थंय कितें फास्ट ट्रॅकार वयता काय ना ती क्लॅरिटी आनी आमकां येवंक ना. कित्याक लास्ट मिटींग जेन्ना जाली दे वर स्टील अंडर कन्सिडरेशन ऑन सीइंग हाव दीस हॅज टू बी पूट फॉरवर्ड टू द मायनींग मिनिस्ट्री. Still not giving a firm commitment on amendment. No, amendment itself, when you have, you just now, we were discussing the WhatsApp that is circulating. What is the view of the law ministry? And एक लक्षात आमी घेवंक जाय, परत तुमकां सांगता, फाल्यां कसलीय जर डिसिजन घेतलें कॅबिनेटीन आनी फाल्यां जर परत कोणी तरी चॅलेंज केलें आनी परत एकदां ताका इट इज पूर्ण विराम लागलो आनी देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिस्टार्टिंग मायनींग इन द स्टेट ऑफ गोवा. Last म्हाका एक गजाल सांगात. Somebody told me a nice anecdote about you. And when you are small, you are asked a question that what you want to be, and you instantly replied, I think you are 10 or 11 years old, that you want to be the chief minister of Goa. हांवें केन्ना चीफ मिनिस्टर गोवा ल्हान ल्हान आसतना जे आवयक सांगलेलें हांवें म्हाका शिकपाचें नाका, म्हाका ट्रेन ड्रायव्हर जावंक जाय म्हणून. हांवें चीफ मिनिस्टरचें केन्ना स्वप्न पळोवंक ना. चीफ मिनिस्टराचें स्वप्न जाय तेन्ना पळयता, तशें पळोवंक शकना म्हणून. लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. आज जेन्ना 2-3 नांवां प्रोबेबल्स म्हणून डिस्कशना भितर येतात तेन्ना तातूंतलें एक नांव तुमचें आसा. म्हाका खबर ना. Are you up for the task? No, it is not about if given an opportunity. चला हांव ऍड करता एक. If given an opportunity म्हणून. No, but it is not about giving an opportunity. I have already been given an opportunity by the Bharatiya Janata Party and my party leaders to work as a minister in this government. I am happy. I am doing my job. And I feel I am doing good justice. If given an opportunity, are you up for the task? It's still hypothetical. And I don't want to come across through your medium to the people of Goa that I'm even really bothered about who is becoming the Chief Minister of Goa, because that situation has not come. When that situation comes and when we have to cross the bridge, we will think at that point of time. But this is not the time to think. Today, my prayers are with the Chief Minister that he recovers, because I have a lot of admiration for him and he has actually always been positive towards what I want to do. So in my mind, thinking of replacing Manohar Parrikar does not come at all. That is not at all a thought in my mind. No, I am not saying that. I am saying given an opportunity, you are up for the task. Makate, I don't even want to reach that point. You are quite keeping it open. No, I don't even want to reach that point. I am saying I just want that he recovers and everything is fine with him, because I have had a lot of regard and respect for him. आणि तेंच्या माध्यमांतल्यान हांवें जाय तो विकास आरोग्य क्षेत्रांत केल्लो आसा. तेंचें आरोग्य बरें जावचें, पूण ते कोण फुडें जातलो ते म्हाजे हातीन ना आनी ते म्हाका थंय वचपाचें बी ना त्या टॉपिकाचेर. कित्याक पक्षाचे अध्यक्ष जे आहा आनी मुख्यमंत्री आहा ते योग्य टायमाक योग्य डिसिजन घेतले. लास्टाक हे पॉलिटिक्सान वेगवेगळे निर्णय घेवचे पडटा. कांय बरे निर्णय आसता, कांय कडक निर्णय आसता, पूण तो विशय म्हाका दिसता की हांवें तेजेर चर्चा करप ना. Although you skillfully avoided my last question, pleasure talking to you. Thank you.